दीस आयची मिटींग आसा सगळे गोंयकार उलमारून हांगा आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता विलास मेतर हेजें नांव न घेतले शिवाय आयज आमी मिटींग प्रोटेस्ट कंप्लीट करपाक शकनात. 2020 ज्या तरेन विलास मेथराक जो एक आरटीआय एक्टिविस्ट एक बिल्डरा अगेन्स्ट आरटीआय घातली म्हणून तेका जळून मारलो, म्हणजे जिते मनशा एक एक्टिविस्टाक जळून मारलो, ही परिस्थिती 2020 जाली आणि हे तांकां पचलें अशें तांकां दिसलां. त्याचे नंतर कितलेशेच एक्टिविस्टाचेर हल्लो जालो, रामाचेर 3 फावटी हल्लो जालो. आयज म्हाका दिसता गोंय पेटोवन उठपाची गरज आसा. सरकाराक क्लियर सिग्नल दिवपाची गरज आसा की गोंयकार आमी फाटले रावची ना. हितून हांव 3च गोश्टी सांगता. एक म्हणजे आयज प्रत्येक जाण उलयतात की हातूंत मुख्यमंत्री आसा काय हातूंत मंत्री आसात. हो जेन्ना लोकांक दुबाव येता हाचो अर्थ ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना. त्या खातीर मुख्यमंत्र्यान क्लियर स्टेटमेंट करपाची गरज आसा की हितूंत ह्यो जो अटॅक जाला तो गव्हर्नमेंट स्पॉन्सर अटॅक काय हो आनी कसलो अटॅक, हेजेर क्लियर स्टँड मुख्यमंत्र्याक दिवचो पडटलो. नंबर 2, DGPन इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करून जो मास्टर माइंड आसा ताका मुखार हाडचो पडटलो. कारण आमी पळयलां जॉब जे स्कॅम जाले कॅश फॉर जॉब हाका जेन्ना एक्चुअली एक्युजडां अरेस्ट केले आनी तेणी जेंची कोणाची नांवां सांगली तेका भितर धरून ती केस काबार केल्ली आसा. ही गोंयकारांच्या मुखार आसा. ही केस तशी जावची ना हेची आमी तयारी घेवची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू.